सरकार शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपाचो व्हडल्यो घोशणा करता, पूण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे कितें हाल जातात हें कोणाकूच पडूंक ना। सांकवाळड्या रानटी जनावरांनी शेतांचो इबाड करून सोडला, पूण सरकारान ह्या रानटी जनावरांच्या नियंत्रणाचेर कानार केंस सोडल्यात। अशीच एक गजाल थळावो शेतकार राजेंद्र देसाया बरोबर घडल्या। सरकारा कडल्यान पुरस्कार मेळूनय सरकारान तांच्या वेवसाया कडेन आडनदर केल्या। कारण म्हणजे ही सगळी जमीन पडींग जी दिसता ती फक्त गवारेड्या लागून दिसतात। गवारेडे जाले आता जवळ आता म्हयनोभर 1.5 म्हयनो सुमार जाला गवारेड्यांनी धुमाकूळ घातलेला। हांवें सकयल कांगां लायल्लीं, सकयल टमाट लायले, सगळे गवारेड्यांनी खावन चिटकी पिटकी लायली, सगळी गवारेड्यांनी खावन उडयली। ताका लागून आतां करचें काय ना हो विचारान आतां जवळ आतां म्हयनोभर आतां त्याच विचारान आसा। कित्याक आमी करप हांगसर कित्याक म्हाजे लेबर आसा 6-7 लेबर हांगसर गांवचे आसा आनी बाकीच्या आनी तेंचो पगार सुटोना हांगसर आनी आमचें उदर निर्वाह चलपा जायो। ताका लागून आतां करपाक जाय आमकां म्हणून आतां विचारान आतां रिस्क घेवन आतां करपाचे खातीर पायपलायन सगळी घातलेली आहा आनी आमी आतां फाल्यांच्यान आतां हेका परत चालू करतले। आतां एक्चुअली म्हणल्यार दोडगी म्हाजी आतां इतली जावपाची कित्याक हांव 18 हेका फाटल्या म्हयन्याच्या 18 तारखेक घालतालो हांव, कळ्ळें। तेन्ना ते आतां इतलें म्हणल्यार जावपाची दोडगी म्हणजे फर्स्ट खरें म्हणजे गोंयान फर्स्ट म्हाजी दोडगी भायर सरताली हांगसर हॉर्टिकल्चराक। तेन्ना भेंडे घातलेलो दोडगी तेन्ना हरीत क्रांती अशें प्लॉट दिसता, पूण आतां खरें हो प्लॉट पळयत जाल्यार म्हाका सुद्दां खूब वायट दिसता। कित्याक इतलें करप आनी आमच्या गवारेड्यांनी खावप, तेन्ना सरकारान हेजेर कितें नियंत्रण करपाक जाय। आनी हांवें कंप्लेंट सुद्दां दिल्ली, पूण त्या कंप्लेनीचेर सरकार अजून कांय म्हाका दिसता ठोस पावलां उखलना दिसता।